पणजे स्मार्ट सिटीन कदंबा ई बसी घाल्यात. ह्या बसींनी चडटलो जाल्यार कार्ड वा QR कोड स्कॅन करून तिकेट दिवची पडटा. मात जाणटे शाळेच्या भुरग्यांक तिकेट दितना आडमेळी. पयलीं ते नेवे घातलेले न्हू तेन्ना करताले, कित्याक कार्डां नसली न्हू आमी करताले. आतां पळय आमी केन्नाय येता न्हू, पयलीं आमी कामाक वयतालीं ते एक सोड. मागीर आतां आईगेर वयताय पळय, आतां बसीक कितलो वेळ रावचे. अशे आडेचे कोण येता न्हू तांकां त्रास जाता न्हू. कार्ड नासता मागीर कॅश घेवपाचें, कॅश घेतलें की बरें. कार्डाय करा कोणाक जाय जाल्यार आनी कॅशूय घेया म्हणटा. कॅश तिकेट सोडून आनी कसलोच पर्याय ना. कोणाच्या पांया पडून एक तर कॅशलेस तिकेट दिवची नाजाल्यार कदंबान वचप ना अशी प्रवाशांची परिस्थिती. हांव तालिगांव वयता. किती जालें बसीन घेयना तुका ह्या? हय ते पयशे आहा काय हे कार्ड आहा काय हय ते ना तो तुका घेयना ते घेयना. आतां कशी वयतली तूं? आतां ना जाल्यार बशीन ना तर ना बांबोळेचे वयता कदंबा. त्रास जाता आतां ते कॅश मदींच बंद केला, सो कोणा कडेन कार्ड ना ती कशी वयतली डायरेक्ट बसीन. सो ते आमी आतां ते कॅश ते कार्ड चालू केला म्हूण आमी आतां वचना त्या बसीन. जीपे ना? ना जीपे बी कांय ना, आमी स्टुडंट न्हू, सो आमकां जीपे अलावड ना. सो आफ्टर 18 वी आर अलावड टू जीपे. पूण ह्या बसीन सद्या कॅश पेमेंट घेयना तर ते ऑनलायन पेमेंट घेता. तेंचे एक कार्ड आसा नाजाल्यार जीपे करचें पडटा. बट चडशे भुरगे जावं जाणट्यांक तेंचे कडेन जीपे जावं ते कार्ड नासल्या कारणान तांकां ह्या बसीन ट्रॅव्हल करपाक मेळना. कार्ड आनी ऑनलायन पेमेंट आसल्या कारणान खुबशे लोक बसी यूज करना. ताका लागून ह्यो बसी आहा त्यो अरावंड सगळ्यो ज्यो सरावंडींग पणजे वता त्यो बसी चडशे एमटी बसी आमकां आयजूय दिश्टी पडल्यो. त्या भायर थोडे आल्तीन किंवा तालिगांव एरियांनी फक्त ड्रायव्हर आसता आनी ते थंयसर तेच ते पेमेंट घेता. ते जीपे जर कोणाक करपाक जाय आसलो पॅसेंजराक जाल्यार जीपे करून घेवपाचें काम ड्रायव्हराक दिल्या कारणान थोडोसो ड्रायव्हराचेर पेज वाडलेलो आसा. प्रोडक्टा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.